त्या काळजार मंदिरात तुझ्या येता सोम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मी रडता ओढा मोना तुका लब्धता सुकून गेल्यो शेळ्यो आमी सर जावन आसा तुझ्या आदाराचे सोम्या पातेण आसा भक्तीन तुजे लागीं सोम्या आमी आयल्या सर्वेस्परा देवा तुजो आदार मागता घालत्या काळजार मंदिरांत तुज्या येता सोम्या निर्मोळ बलिदान भेटयता पातकामचे सोम्या मी रडता ओढा मोनान तुका लब्धता मोगाळ भाव भयणीनो भुरग्यानो युवा जनो विविध माध्यमां मुखांतर हे मिसाचे बलिदानांत भाग घेवच्या सर्व भक्तिकानो तुमकां सर्वांक बरी सकाळ मागता हे मिसाचे बलिदान फिरगस ह्या जाकांनी सर्व फिरगसकारांच्या इराद्या खातीर भेटोवचें जावन आसा देवान केलो उपकार अर्गां दिता फ्लॉसी फिंटो जेजूचे ल्हान फूल सांतेरस वाडो देवान केलो उपकार अर्गां दिता जीवन लोबो इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो जल्म दिसा संदर्भार देवाक अर्गां दिता रिशल लोबो नित्यदार वाडो देवान केलो उपकार अर्गां दिता रेचल लोबो कुप्पे पदाव आनी लीना आल्वारीस सेक्रेड हार्ट वाडो देवादीन नेरी आनी नोएल लोबोच्या आत्म्याक नोएल आनी प्रेसिल्ला लोबो जेजूचे ल्हान फूल सांतेरस वाडो देवादीन जोस्फीन डिसोजाच्या आत्म्याक रोजी डिसोजा आनी कुटुंब सांतांतोन वाडो देवादीन मेबल बारेट्टो हाच्या 7व्या दिसाच्या उडासाक रोशन रेखा रेशमा डिवायन मर्सी वाडो देवादीन जॉन आनी तेरेजा पिंटो हाच्या आत्म्याक प्रेसिल्ला आनी नोएल लोबो जेजूचे ल्हान फूल सांतेरस वाडो देवादीन लियो आनी सेलीन लोबोच्या आत्म्याक सेवरीन लोबो इमॅक्युलेट कन्सेप्शन वाडो कुटुंबाच्या आल्मा बसत मोली पिंटो आनी कुटुंब सांतान्ना वाडो कुटुंबाच्या आल्मा बसत नोएल आनी प्रेसिल्ला लोबो जेजूचे ल्हान फूल सांतेरस वाडो देवान केलो उपकार अर्गां दिता जॅक्सन डिसोजा मायदे देवूस वाडो तशेंच विलियम पिंटो हाच्या इराद्या बसत ताचे कुटुंबाची निडोडी ह्या मिसाच्या बलिदानांत भेटोवंक आमकां आपोवन दिला आसता हे सर्व तेसा बसत ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो मोगाळ भाव भयणीनो माध्यमाच्या काळार आमी आसा आजकाल आमी पळयता हर एक डिजिटल टच स्क्रीन मोबायल टच स्क्रीन टीव्ही टच स्क्रीन लॅपटॉप आनी हर एक आमच्या डिजिटल टचच्या वरवीं सगळो संवसार चलता पूण आयच्या देवस्तुतेंत आमकां दोन रितीचो स्पर्श पळोवंक मेळटा पयलें जावन जेजू तो सोलोन वता आसतना रक्तस्रावान कश्टोवची एक स्त्री जेजूचे वस्तू रापडटा आनी ती गूण जाता हो जावन आसा मनशाचो स्पर्श उपरांत आयच्या देवस्तुतेंत आमी पळयता जेजू एका मरण पावल्ल्या स्त्रियेक जिवांत चलयेक जिवांत करता थंयसर जेजू त्या चलयेक आपडटा हो जावन आसा दैवीक स्पर्श आमी सांगता ह्युमन टच आनी डिवायन टच हांगासर हे दोनी स्पर्श भोव गरजेचे ह्या दोनी स्पर्शा मुखांतर अजापां जातात देखून मोगाचो न्हू आमी सर्व डिजिटल टचाक चड म्हत्व दिता ह्याच्या दिसा आमी मनशाच्या आनी दैवीक स्पर्शा विशयान नियाळ करता आसतना कशें त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपडटना ती गूण जाली गी कशें जेजून त्या चलयेचो हात आपडटना ती जिवांत जाली गी आमकां आमच्या स्पर्शांत कोणायकी पिडा गूण करूंक या कोणायकी जिवांत करूंक साथ दिना तरी आमच्या उतरान आमच्या करण्यान मोगाचो स्पर्श दिवन पेल्याच्या जिवितांत आमी संतोश हाडूंक जाता देखून ही देवस्तुती आमी नियाळता आसतना
पेल्याचो मोग करूंक पेल्याच्या गरजांक पावोवंक आनी आमचे स्पर्श पेल्याक दिवंक आमी देवाची कृपा मागया. आज पवित्र सभा लायक असो आयतार आचरण करता. आमच्या लायक मुखेल्या बसत आमी मागया. आयच्या दिसांनी लायक मुखेलपण सोडून येता आसतना सर्व लायक मुखेल्यांनी एकवटी जावन सेवेच्या मानभावान वावर करूंक तांकां कृपा दी. थोडे फावटी नांव जोडूंक वावर करचे एक तेंते जावन लायकांक दोसचें आसा. देखून सर्व आमच्या लायक मुखेलां बसत भाव भयणी बसत ह्या मिस्टरच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. आनी ह्या मिस्टरचें बलिदान भेटयता आसतना आमचे सर्व पथकां गुणेपण वळखून देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाडे मागून ह्या बलिदानान नितळ काळजान नितळ मनान वांटेली जावया. आमच्या पातकाची दूख दर सांगता आमी म्हणया. हांव पातकी सर्पद्वेदाद देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मना चिंतून तोंडां उच्चारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो बोबड अपराध ह्या बद्दल वागेवन सदां सांगवा मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिसा काकूत कर, क्रिसा काकूत कर, सोमिया शांती ताच्या इच्छा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वोत्तम देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिनवासता तुझ्या दूर वैभवापासून आम्ही तुका मागता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोम्या देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या तुझ्या बसला आमचे मागणे मानून घे. कित्याक होवे हरप्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गीच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयलाय. खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका. बगार तुज्या सदाच्या उजवाडा सदांची येशें कर.
ज्या सुमिया तुझ्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. जन्वयाच्या पुस्तकांतले वसापूम. कित्याक देवान मरण रसूंक नाम, जिव्यांचो नास ताका प्रसन्न करिनाम. अस्तित्वांत आसचे खातीर ताणें सगळें रचलां. संवसार असली रचना भलायकेन भरलेली, तांचे थंय नासाचें वीक नाम. पृथ्वेर येवकोंडाची पदवी सलाना, कित्याक प्रामाणीकपण केदींच मरनाम. कित्याक देवान मनशाक आमार जिविता खातीर रचलो, आपल्याच सैंबाच्या सारक्या रुपाचो ताका केलो. पूण देवसराच्या मोस्त्रान मरण संवसारांत रिगलें आनी ताचे आदीन आसलेल्या सक्तांक ताचो अणभव मेळटा. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्परा कित्याक तुवें आमकां निवारली. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. हांव तुका वाकणटां सर्वेस्परा, कित्याक तुवें म्हाका निवारलोय. मुझ्या दुस्मनाक मुजेशी उल्हासूंक सोडली नाय. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो आत्मो पाताळांतलो वाटयलोय. फोंडांत वचून सोडिनासतना नव्यान म्हाका जीव दिलोय. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सर्वेस्पराच्या भक्तानो, ताची कीर्त गाया. ताच्या पवित्र नांवा करगांदी हरसिया. तासोरा कडेन निवता, पूण ताची दयाची बोर वाळटा. सगळी रात जरी दुकानी खाडूंक पडली तरी, फांत्यार काळसांत उल्हास उदेंवन येता. आमी तुका वाकणटाव सर्वेस्परा, कित्याक तुवें आमकां निवारली. सांत पावलोनो कोरिंथकारांक बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतलें वाचप. भावा भयणीनो, सर्व संगतींनी जशें तुमी पयलीं म्हणजे भावार्थान प्रसंग करचे, हुशारायेन जाणवायेन सहाय दिवच्या बऱ्या कामाक आनी आमी तुमकां शिकयलेल्या माया मोगान, तशेंच ह्याय दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची खुशी. हेरांच्या गरजांत पावोन तुमी कश्टांत पडा जाय म्हूण
हांव म्हणना बगार सगळ्यांनी एक सारकें जियेवचें बरें म्हणटा तशें म्हळ्यार आतां तुमचे लागीं कितें सडीत आसा तें तुमी तांच्या गरजांक दिवचें तेच परी एक दीस ती आपणा लागीं सडीत आसलेलें दिवन तुमच्या गरजांक पावतली असलें समानपण तुमचे मदें वाडोवंक पवित्र पुस्तकांत बरोवन आसा सड पुंजयल्या लागीं सडीत कांय उरलें ना आनी उणें आसलेल्याक कांयच उणें जावंक ना देवाचें उतर हे देवाचे व्हड उपकार Kersia, taca povitama, obrikusaria. Alleluia, gavia, sumia kersia, taca povitama, obrikusaria. Gita gaunovi, sumia gavaria, kinari vaso, tagavaria. Jesus Katya Aminiya Tache Vore Po Amilaya Alleluia Gavya Sumya Karsiya Tacha Povitnava Obli Kusarya Alleluia Gavya Sumya Karsiya Tacha Povitnava सर्वे स्पोर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो मार्गा प्रमाणे आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुकाय सुम्या जेजू परत्यान मस्व्यार सोडून सरोवराच्या पेले तडीक उतरलेल्या वेळार ओडयेक लोकां जमो ताचे बोवार एकठांय जालो तो सरोवराच्या तडीर आसतना सिनेगोगाच्या अधिकाऱ्यां पैकी एकलो जाहीर नांवाचो थंयसर आयलो जेजूक पळयतच तो ताच्या पांयांक पडलो आनी हे परी परतून म्हणालो म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावल्या तूं येवन तिचेर तुजो हात दवर तशें ती बरी जातली आनी वाचतली जेजू ताच्या सांगाता भायर गेलो लोकांचो व्हड जमोय ताच्या फाटल्यान वेतालो आनी ताका अडशीतलो 12 वर्सां तो रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टतली एक स्त्री आसली सबार वयजांच्या हातांत पडून ती कश्टल्ली आनी आपलें आशिल्लें सगळें तिणें वखदां करशिल्लें तरी कांयपणी बरेपण जोडच्या बदलाक तिणी पिडाक सडीस करून घेतली जेजू विशयान तिणें आयकल्लें देखून लोकां जम्यांत रिगोवन ताच्या फाटल्यानच ती गेली आनी ताचें आंग वस्तूर तिणें आपडलें फकत ताचें आंग वस्तूर हांव आपणीन जाल्यार हांव बरी जातली म्हूण तिणें चिंतलें आनी तक्षणच तिची रक्ताची झर सुकली आनी तिची पिडा गूण जाली म्हूण तिका जिवा भितर भोगलें तेदवान जेजू आपणा भितरली सकत भायर गेली म्हूण समजलो आनी लोकां कुशीन परतून म्हणालो म्हज्या आंगवस्त्राक कोणें हात लायलो शिसांनी जाप दिवन म्हळें लोक तुज्या आंगार पडटा तें तूं पळयताय आनी म्हाका कोणें हात लायलो म्हूण तूं विचारताय पूण जेजू आपणाक कोणें हात लायलो म्हूण सोदूंक येणें तेणें पळयतलो तेदवां आपणा थंय कितें घडलां तें जाणा जावन ती स्त्री भियान आनी कांपोवन ताचे मुखार आयली आनी ताच्या पांयांक सत पडली आनी सगळें सत आसा तशें ती सांगा लागली तो जेजू तिका म्हणालो दुवे तुज्या भवार्थान तुका बरी केली समाधानीन वस आनी तुज्या पिडेंतली तुका सुटका जावं तो अशें उलोवन आसतनाच सिनेगोग अधिकाऱ्याच्या घरांत जण येवन सांगी लागले तुजे दुवेन प्राण केलो आनी मेस्त्रीक कित्याक दोस्ताय पूण ताणें म्हणलें तें गुमान करिनासतना जेजून जायराक सांगलें
तूं कांय भिये नाका, तुवें सत्मांतल्यार मात्र सई. उपरांत पेद्रू, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव ह्या तेगांक शिवाय हेर कोणायकी आपणा सांगाता येवंक ताणें सोडलें ना. त्या अधिकाऱ्याच्या घरा लागसार येवन पावतना जेजून बोबाट, विळाप आनी रडणें आयकलें. आनी तो त्या घरा भितर सरलो आनी तांच्या लागीं म्हणालो, कित्याक ही गडबडी आनी हें रडणें? चली मरोंक ना, ती न्हिदल्या. हें आयकून ते ताका हांसोंक लागले. पण ताणें सगळ्यांक भायर केली. उपरांत चलयेच्या आवय बापायक आनी आपल्या सांगात्यांक घेवन चलयेक न्हिदायल्ले कडेन तो भितर गेलो. चलयेचो हात धरून तिका तो म्हणालो, तालिता कुम. तशें म्हळ्यार चलये उठ म्हणून अर्थ. तक्षण ती चली उठली आनी चलोवंक लागली. प्रायेण ती 12 वर्सांची. थंय आसलेलीं सगळीं भोवसर वीजमीज जाली. पूण कोणाकच ही खबर कळ्ळें न्हय म्हणून जेजून तांकां कडक ताकीद दिली. उपरांत चलये खावंक दी जाय म्हूण ताणें तांकां सांगलें. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त तें म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, तशेंच जें मिसाचें बलिदान तुमच्याच घरा रावून पळयतल्या सर बाबार्थ्यानो, साद्या काळाच्या 13व्या आयताराची देवस्तुती आमी संभ्रमता हांव. आयची वाचपां आमकां भोव पुर्बेचो संदेश दितात. पयल्या वाचपान जन्मयाच्या ग्रंथांतल्या वाचपान आमी पळयलें, देव म्हणटा मनशाक हांवें अमर जिविताक रचलो, मरनाक न्ही. पण देवसराच्या खोटेपणावरी संवसाराचेर मरण आयलें. पूण हें मरण जेजून ह्या मरणाचेर जैत वेलें. तशेंच आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांग पावलो आमकां सांगता, जें कितें आमचे लागीं सडीत आसा तें आमचें न्ही, तें दुबळ्या धाकट्याचें, तसल्यांक आमी दी जाय. हाच्या किर्तनान आमी देवाक होगळसिलें, आमी तुका वाकाणतां सरेस्परा, कित्याक तुवें आमकां कश्टा आकांतांतलें निवारलें. बोमो बेरिनो, आज वांजेलांत आमी जेजून केल्लीं 2 व्हडलीं अजापां आयकलीं. वांजेलाचेरच हो नियाळ हांव सैमीत करतां. पयलें अजाप, जेजू जायराच्या दुयेच्या घरा म्हणजे जायराच्या घरा येता आसतना थंयसर ताच्या फाटल्यानच रक्तस्रावाची स्त्री, रक्तस्रावाची पिडा आमी जाणाव. ह्या पिड्यान कश्टांत येयल्ली एक स्त्री जेजूच्या आंग वस्त्राक आपोवन बरी जाली. जेजून तिका आपडूना, तिणें जेजूक आपडलें आनी फकत ताच्या आंग वस्त्राक तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली. आनी दुसरें जाप आमी जाणाव, जायराच्या दुयेक जेजू जिवंत करता. ह्या दोनूय अजापां विशयांत थोडो नियाळ ह्या वांजेलाच्या उतराचेर आमी करचो जाल्यार ह्या दोनूय अजापांनी जायती समानता आसा. हांगासर बरी जाली दोगांय जाणां स्त्रियो, रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टांत येयल्ली स्त्री आनी जायराची धूव ती चली. दोगांयची नांवां हांगासर दिवंक नात. जायर म्हणालो, म्हजी धूव मरणाच्या तणीर पावल्या, तूं येवन तुजो हात तिचेर दवर आनी ती बरी जातली. नांव हांगासर दिवंक ना आनी रक्तस्रावाच्या स्त्रियेचें नांव हांगासर वांजेलिस्ट दिना. जिवन जाल्ल्या चलयेची प्राय 12 वर्सां, 12 वर्सांची म्हणून थंयसर अखेरेक आमी आयकलें. आनी रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट येयल्ल्या स्त्रियेच्या पिडेची प्राय 12 वर्सां. 12 वर्सां जावन रक्तस्रावाच्या पिडेन ती कश्ट येयली म्हणून आमी आयकलें. रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट येयल्ल्या स्त्रियेन तिच्या मतीन दिस चिंतलें, फकत जेजूच्या आंग वस्त्राक हांव आपडीन जाल्यार हांव बरी जातली. केदो व्हडलो भावार्थ. इफ आय ओन्ली टच द फ्रिंज ऑफ हिज क्लोथ आय विल बी हील्ड. तिच्या मतीन तिणें चिंतलें. आनी त्या चलयेच्या बापायन जेजू लागीं कितें म्हळें, मरणाच्या तणीर पावल्ली ती आनी तो खंडीत जाणा जाल्लो, धाकट्यार वरवीं तिका वाचोवंक साथ दिना. आनी जेजू लागीं तो कितें म्हणटा, जेजू तूं ये, म्हज्या दुयेचेर तुजो हात दवर, म्हज्या दुयेक आपड, ती बरी जातली आनी ती वाचतली. भाव भयणो, दोगांयचो भावार्थ व्हरतो. दोगांयनी जेजूच्या अखंड गुणकरच्या सक्तेचेर पातयेनी दवरली आनी भावार्थ उसारलो. आनी तांच्या भावार्था प्रमाणे
रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूक आपडले म्हणजे जेजूक आपडूंक तिका साध्य जालें ना तरी लोकांच्या जम्या भितर येवन ताच्या आंग वस्त्राच्या देगेक तिणें आपडलें आनी ती तक्षण बरी जाली. आनी आमी पळयता उपरांत तो जायराच्या घरा जेजू गेलो आनी थंयसर चली मरण पावली आनी चलयेक जेजू आपडटा. जेजू तुजो हात धर म्हणटा, तालिता कुम, चली हांव तुका सांगता उठ. आनी ती चलोवन ती उठोवन बसली. बाबा भयणीनो, बो व्हडली 2 अजापां. हांगासर पळया, जेजू जुदेवांचे धर्म रितीच्या विरोध वेता. आमी पळयता जुदेवांक रक्तस्रावाची स्त्री म्हणटना अशुद्ध स्त्री, तिका कोणी आपडूंक जो, तिणेंय कोणाक आपडूंक जो. पूण ती स्त्री जेजूच्या गुण करच्या सक्तेचेर पाती येता आनी जेजूक ती आपडटा आनी जेजू तिका आपडूंक सोडटा आनी जेजूची गुण करची सकत भायर वेता आनी ती बरी जाता. आनी आमी जाणा मरण पावल्ल्यां की जुदेव धर्मांत आपडिनान, ते अशुद्ध मनीस. पूण जेजू हांगासर त्या चलयेचो हात धरता, तिका आपडटा आनी तिका बरी करता. हांगासर आमी पळयता जेजू देवा बापाची काकुळट जालो. जेजू देवा बापाच्या काकुळटीचें रुपणें जालो आनी जेजू श्रेष्ठ वैस जालो. भाव भयणो, जेजू नीज जावन आपूण सोडवणदार म्हणून हांगासर आमी समजोवयेत. आपणाचें मिसांव जेजून लुकाच्या वांजेलांत 4थ्या अध्यायांत इजाया प्रभातेचो ग्रंथाचो कवळो सोडून समजून घेतलें. 4थो अध्याय लुकाचो वांजेल 18 वाक्यांत जेजून वाचलें ती उतरां इजाया प्रभाताच्या ग्रंथांतलीं. सर्वेस्पराचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला, दणसरतल्यांक सकोसाय बसावंक, कुड्यांचे दोळे उगडूंक, पिडेस्तांक गूण करूंक, सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारून म्हाका धाडला. आनी जेजून तें वाचून जाता सांगली उतरां, तुमी आयकल्लीं उतरां आयच्या दिसा म्हजे थंय खरी जाली. आनी आज जेजून ती खरी करून दाखयली. 2 जाणांक गूण करून, एकल्याक जिवंत करून आनी एकल्याक रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टातल्या स्त्रियेक बरें करून. भाऊ भयण, हांगासर जेजू नीज जावन सोडवणदार म्हणून पासारता आनी ती आपूण सोडवणदार म्हणून दाखयता आनी सगळ्यांनी ताचेर भावार्थ दवरलो. दुसरें, जेजू श्रेश्ठ वैज, ताका गूण करूंक जायना तसली पिडा कसलीच ना. पळया थंयसर रक्तस्रावाच्या पिडे स्त्रिये विशयान थंयसर बरयलां, जायत्या धाकटेरांक तिणें दुडू करशिल्लो तरी पिडा गूण करून घेवच्या बदलाक पिडा तिणें सडस करून घेतली. अशें म्हणटना धाकटेरांनी तिची पिडा गूण करूंक जावंक ना. आनी हांगासर जेजू विशयान तिणें आयकल्लें आनी जेजू सरसीन ती आयली. जेजू क्लिनीक नातिल्लें, जेजू लय वखदां नातिल्लीं, केवळ ताचें तें आसली देवाची सकत आनी ह्या सक्तेन ती बरी जाली. फकत जेजूचें आंग वस्त्र तिणें आपडलें आनी ती बरी जाली. बाबा भयणीनो, जेजून जायत्यांक पिडेस्तांक बरें केल्लें. कशें बरें केल्लें? ताचे लागीं कसलेय वखदाची खिट्ट नातिल्ली, पूण बगार ताचे ती आसली देवाची सकत, गूण करची सकत आनी दैवीक उतार. थोडे दाखले तुमकां दिवचे जाल्यार जेजून गूण केल्ले थोडीच अजाप आमी जाणां जेजून कितल्या जाणांक बरें केलां. ह्या दिसांनी सदां मिसा येतल्या सदां मिसा वेळार आमी नियाळ कसो वांजेल जावन आसा, मातेवसो वांजेल दोंगरा वयलो प्रसंग जावन जेजून केल्लें अजाप आमी नियाळता. मातेवसो वांजेल 8वो अध्याय, थंयसर एक खोटकार जेजू सरशीन येता आनी म्हणटा, सोम्या तुवें कुशी वेल्यार तुज्यान म्हाका बरें करूंक जाता. पळय, खोटकाराक गूण करूंक जायना तसली पिडा ती जेजूचेर ताणें पातयेनी दवरली आनी जेजू ते पातयेनी वसान तो म्हणालो, इफ यू विश यू कॅन हील मी. आनी जेजू कितें म्हणटा, हांव कुशी व्हरतां बरो जा. तक्षणां ताचें खोट बरें जालें. एकाच उतरान भाव भयणीनो, जेजू पिडेस्तांची पिडा गूण करता. शेतापतीचो साकोर आमी जाणां, तो शेतापती जेजू सरसीन आयलो, ताचो साकोर बरो नातलो, पूत न्ही ताचो साकोर, साकराचो मोगतगा आसलो आनी तो येवन जेजू सरसीन जेजूच्या पांयां पडटा आनी म्हणटा, म्हजो साकोर पिडेस्त आसा. आनी जेजू म्हणटा, हांव येवन ताका बरो करता. आनी हांगासर त्या शेतापतीचो भावार्थ बळया, सोम्या तूं म्हज्या घरा भितर सरूंक योग्य न्ही, एक शब्द हांगात अनुसार आनी म्हजो साकोर बरो जातलो. ताच्या भावार्थाचेर उदून जेजून म्हळें, तुवें सतमंतले प्रमाणे तुज्या भावार्था प्रमाणे जावं. आनी तक्षणां ताचो साकोर बरो जालो. जेजू थंयसर वचोंक ना, जेजू सरसीन वचोंक ना. तो पिडेस्त जेजूच्या उतराच्या सक्तेन बरो जालो. आरिसो पिडेस्त आमी जाणां, मातेवसो वांजेल 9वो अध्याय, थंयसर हें घडीत आसा.
त्यारीच्या पिडेस्ताक 4 जाण जेजू सरसीन उखोल नाडना येयले आनी तांचो बाबर्थ पळोवन जेजू त्या आरीच्या पिडेस्ताक 2 उतरां सांगता. पयलें उतार, पुता तुजी पातकां तुका भोगसलीं, आनी दुसरें उतार, काणगे तुजे हांतून चल तुज्या घरा. तो हांतून काणगून चल तस रावलो. आमी जाणा भाव भयण आरीच्या पिडेस्ताक चल अशें करूंक तितलें सुलाभ ना, पूण जेजूची गुण करची सकत ताका चलोवंक शकता. 38 वर्सां तळ्या लागीं पडून आसलो मनीस जुवांचो एवांजेल 5व्या अध्यायान हें घडीत आसा. 38 वर्सां, जेजूची प्राय 33 वर्सां. जेजू जल्मोवच्या पयलेंदान तो तळ्या लागीं आसा. पळया कसले परिस्थितीन तो आसा, कितल्या बेजारान तो आसा. आनी थंयसर ते थळ्याचे उदक देवदूत येवन हलयता आनी त्या वेळार तळ्यान देवलेल्या मनशांक मनीस बरे जातात म्हणली तांची पातये न्ही. आनी जेजू ताजे लागीं विचारता तूं कितें जाय. उदक घालयल्ल्या वेळार तळ्यान देवयतलो, म्हाका कोणूच ना म्हणटा तो. जेजू म्हणटा ताका कळीत नातलें. आनी जेजू म्हणटा तुका बरो जावंक कशी आसा, काणये तुजे हांतून चल तुज्या घरा. आनी हांतून काण घेवन चलत रावलो. तळ्याक देवेनासतना जेजून ताका बरें केलें. बाबा भयणो, ह्या सर संवसाराच्या सक्ते प्रासवर्ती सकत जेजू लागीं आसा. ह्या सर संवसाराच्या वैज जावन प्रासवर्तो वैज जावन आसा जेजू. देखून बाबा भयणो, जेजू दैवीक वैज आपल्या एकाच उतरान तो पिडेस्तांक बरें करता आनी आजून ताची सकत आमी अनुभव करून आसा. आयचें दुसरें अजाप बाबा भयणो, जेजू जीव दातार म्हूण आमकां कळीत करता. त्या जायराचे धूव मरण पावल्ली आनी थंयसर मरण पावल्ल्या स्त्रियेक चलयेक जेजू ताच्या एकाच उतरान जिवंत उठयता. चली हांव तुमकां सांगता उठ, तालिता कुम म्हणटना ती उठोवन बसली. जेजून जिवंत केल्ले 3 दाखले आसा. जायराची धूव मार्कुस एवांजेल 5वो अध्याय, विधवीचो पूत लुकास एवांजेल 7वो अध्याय, मार्ता मोरियस भाव लाजार जुवांचो एवांजेल 11वो अध्याय. हंता हंताने जेजून जिवीत दिलें. जायराची धूव मरण पावल्ली मात मळयेच्या कुडान तिची निर्जीव कूड दवरली, तिका जेजून जिवंत केली. विधवीचो पूत मरण पावोन मातयेक पावंक व्हरतले, त्या मनशाक जेजून बरें केलें, त्या मनशाक जेजून जिवंत केलें. आनी लाजार मरण पावोन 4 दीस जाल्ले, लाजाराकी जेजून जीव दिलो. बाबा भयणीनो, हांगासर जेजू जीव दातार. जिवीत देवाचें तें, मनशाक देवान अमर जिविताक रचलो म्हणून आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. आनी सैतानाच्या त्या मोसरा वरवीं आयिल्ल्या मरणाचेर जेजून जैत वेलें, मेल्ल्यांक समेत जेजून जिवंत केलें. बाबा भयणीनो, ही जेजूची जिवन गुण करची सकत ताणें ताच्या आपोस्तलांक दिल्ली. सरकार सोडून वयच्या पयलें मार्कोच्या एवांजेलांत 16व्या अध्यायान जेजू अधिकार दिता ताचेर पातये दिल्यांक. आनी म्हाका पातये दिल्यांक असली पदवी हांव दितलो. म्हजे नवी ते देवसा सोडयतले, पिडा गुण करतले, नव्या बसांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक ते सकतले. कसले मारेकार वीक ते पियेती जाल्यार तांकां ते बाधा करचे ना. आनी ताणें हात दवरले तितले मनीस बरे जातले. जेजून एक विशेष सकत आमकां दिल्या. बाबा भयणीनो, पवित्र स्थान काण गेलो जेजूचो पाटलाव धरी कोण जेजूक पात येता तो थारान जोडटा. रोमाकारांक बरयलें पत 10वो अध्याय 8वें आनी 10वें वाक्यान आमी पळयता, जो कोण जेजू सोमी म्हणून आपल्या तोंडान उसारता आनी देवान ताका जिवंत केला म्हण ताच्या काळजान सतमंता, तो तारान जोडटा, तो बचाव जाता. आनी आज तेंच घडीत घडलें. त्या जायरान आनी त्या रक्तस्रावाच्या स्त्रियेन जेजूचेर बाबर्थ दवरलो आनी ती बरी जाली. बाबा भयणीनो, आमी पळयता धर्मदूताच्या कृत्यांत इस सकत आपोस्तलांत ही आसली. पेद्रू आनी जुवांव देवळाक भितर सरतना थंयसर एक तोंटो मनीस आसलो. आनी तोंटो मनीस पेद्रू आनी जुवां लागीं भीक मागता. पेद्रू आनी जुवां थंय जेजूची सकत आसा म्हण ताका कळीत ना. आनी पेद्रू जुवांव ताकाच पळोवन म्हणटा, तुका कितें जाय. ताणें भीक मागता आसतना ताणें म्हळें, आमचे लागीं भांगर रुपये ना, पूण जेजू क्रिस्ताच्या नजरेताच्या जिवन जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव तुका सांगता, उठ आनी चल. आनी ताच्या हाता पांयांच्या पावलांक बॉल मेळ्ळ्यान चलोवंक लागलो. आनी पेद्रू ताणें येता आसतना पेद्रूची सावळी तरी तांचेर पडोवन दी म्हणून ताचेर पडोवन दी म्हणून पिडेस्तांक मार्ग देगेर हाडून दवरतली. आनी सकणांचेर जांचेर पेद्रूची सावळी पडली ती बरी जाली. म्हणजे जेजूची सकत भाव बीन आजून संवसाराचेर आसा. ताच्या म्हणयाऱ्या मुखांत्र, ताच्या विसवून काडलेल्या परजे मुखांत्र, देवाचे उतार परगट केल्या मुखांत्र जेजू आजून बरें करता. कितले दाखले तुमकां जाय बाबा भयणीनो. आमी पळयता टीव्ही माध्यमांनी जायते धर्म प्रचारक देवाचे उतार परगट करता आसतना थंयसर अजापां घडटात.
तर अजून जेजू आमच्या मध्ये जिवंत आसा आनी तो ताची जिवंत ताची गूण करची सकत आमचे थंय वळयता आनी आमकां बरें करता. एकच प्रिरेक्विजिट आमचे तो अपेक्षीत आमकां भवार्थ आसा जाय. ज्या मनशा थंय भवार्थ आसा तो मनीस बरो जाता. देखून भवार्थान जेजूक आज आमी आपोडया. त्या स्त्रियेन जेजूक आपोडले, जायराच्या दुवेक त्या स्त्रियेन जेजूक आपोडले, जायराच्या दुवेक जेजून आपोडले. भाव भयणो, आज तोच जेजू आमकां आपोडूं दी, आमकां बरें करून दी. खंयच्या खंयच्या पिडेंतावन जेजून आमकां जेजून सुटका दिल्या ताच्या परजेक आज आमी खंयच्या पिडेंत आसा ती पिडा जेजूक समर्पीत करया आनी संवसारांतले व्हडलें कर्ग जेजूक आमी समर्पीत करया. ह्याय कर्गान ते जेजू निवारून दी, ह्याय पिडेस्तांक जेजू बरें करून दी आनी सक्कट पिडेस्तांक तांची पिडा सोसूंक जेजू बळ गटाय कुरपा दिवन दिवन मागया. आज लायक असो आयतार आमी चलयता सर लायक भवार्थ्यां खातीर मागया. जायते लायक मुखेली ह्या दिसान आमी पळयता ह्या कश्टा संकश्टाच्या परिस्थिती वेळार कुमक करनासात. तसल्या मुखेल्यांक देव धराळ बेसांवांनी बरोवन दी. सांगत आसा आज जुनाची 27 तारीख नित्य धर्मायेचें फेस्त आमी आचरण करता. हें कॅलेंडरान ना तरी संप्रदाया प्रमाणे आज नित्य धर्मायेचें फेस्त. नित्य धर्माय आमचे पासून जेजू लागीं विनंती करून दी. नित्य धर्माय म्हळ्यार सदांच तयार करची आवय. आमचे पासून ती विनंती करून दी. जेजू कडेन आमचे पासून विनंती करून जेजू तावन आमकां कृपा मागून धाडून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. भाव भयणो, तीच गूण करचे सकत थोड्याच घडयांनी जेजू आमकां दिवंक आशेता. ह्या पवित्र युकरिस्ता वेळार जेजू हांगासर हजर जाता मात्र त्या जेजूक आमी आपोडता मात्र तो जेजू आमचे थंय येता. जंय भवार्थ आसा थंयसर खंडीत बरें जाता. जायराच्या दुवेक जिवंत केल्लो जेजू, रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्टांतल्या स्त्रियेक बरें केल्लो जेजू आमकां सगळ्यांक बरें करून दी, गूण करून दी म्हणून ह्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. उबे रावया. त्रिएका देवातेय आमचो भावार्थ आतां आमी उसारया. सतमानता देवाक, सर्ववेदा बापाक, सगळ्यांक विचार असणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्या पुताक आमच्या समिया पवित्र आत्म्यान सभोवलो, नुकवार मरियेंतान जल्मलो, पोंस पिलातान कश्ट सोंसले, ताका क्रुसार चडलो, तो मेलो आनी केमिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्वदेवाक बसला, थंय तावन शिव्यानी मेल्ल्याची सृश्टी करून पेटलो. सतमाता पवित्र आत्म्याक, कथोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठार, पातगाचे भक्साने, पुडीचे जिवान पोवन ससनाचे जिवीत. आमेन. मोगाळ भावा भयणीनो, भावार्थान आमी मागिल्लें देव केदी तिरस्कार करिना. गोडा भावार्थान आमच्या गरजां बसत आतां सर्गेच्या बापा लागीं मागया. बापा, पवित्र सभेचे मुखेलपण घेतलेल्या आमच्या पापसाहेब भगवंत फ्रांसिसाक, सुमेश गवळ्यांक, याजक आनी धर्मिकांक जीव सांबाळचे मिसांव करूंक आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या देशाच्या सरकारान तांच्या आताकालाच्या सर्व लोकांची भलायकी दिवचे येवजण फावो ते परी जारी करूंक, दुबळ्या धाकट्यांक हाचे वरवीं बरेंपण लाभूंक सर्व फुडाऱ्यांक आनी अधिकाऱ्यांक बरें मोड दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. भलायकेचे तंत वावर करच्या सर्व दाक्तेरांक, नर्सांक आनी आस्पत्रेच्या सर्व सिंबंदीक भलायकेवंत कर. तांचे ताबेन आसच्या पिडेस्त जतन करूंक तांकां धैर्यादीक आनी उमेदवंत कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. पवित्र सभेंत लायक भावार्थ्यांनी एका मोनान आनी एका काळजान कुटुंबांत तशें समाजेंत सेवा करूंक तांकां आदार दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. जायराचे दुवेक तुवें मरणांतले राखलें, मरणाचे तणीर आसच्यांक तुजो आदार दी. तशें मरण पावुल्ल्या आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या संद्यांक सासान विशीव दी म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी तुजें उतर नियाळ आमच्या मागण्या मुखांतर आमच्या दिसपरत्या चिन्येंत तुजो संदेश जावन तुज्या मिसावांत वांटेली जावची बरी हातेर आमकां कर म्हूण आमी मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. इकडे बरं आमचे दोळे दामपिया.
म्हणजे सर्व खासगी गरजा बसत या वेळार मागया. जेजून जायराच्या दुवेक आनी रक्तस्रावाच्या स्त्रियेक गूण केलें. सबार जण आमच्या कुटुंबाचे सांदे आमचे वळखीचे आमच्या मोगाची आस्पत्रेंत आनी विविध रितीन पिडेन कश्टां आशिल्ल्या बसत आमी मागया. तो जेजू तांकां गूण करून दी. लायकांचो भावार्थ्यांचो आयतार आमी आज आचरण करता आसतना सर्व लायक भावार्थ्यां बसत प्रत्येक रितीन आमी मागया. सर्गीच्या आवो मोगाळ बापा, व्हडा भावार्थान आनी पाती आनी तुज्या भुरग्यांनी उसारल्यो सर्व गरजो तुजे मुखार आमी समर्पित हांव. सर्व लायक भावार्थ्यां बसत आमी मागता हांव. तांणी सेवेच्या मनोभावान एकवटीत जावन वावर करून फिरगज एकवटीत करूंक तांकां कृपा दी. तशेंच विविध रितीन कश्टांच्या सर पिडेस्तांक गूण कर. हे मागणी आमी करता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हज्या भावा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. देवा, तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बळ दिताय. देखून ह्या संस्काराक फावत असली जावं आमची भक्तीची सेवा ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदरा आनी शासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें आपल्या कश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जिवांतपणान जिखले आमा सुमेस्तांक जिवीत असनाचें आपल्या मैवी सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतर आमी तुजी स्तुती गायता. संसार बनला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय जय. सर्व
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय उत्सर्गी तुका जय 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 बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी नम्रतेन मागता जावं ती आमकां आमच्या सिमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट आनी मरण सुसुंबेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें वो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पणची तेच परी जेवण जाता आसतना कालस घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचे रगत पातकाचे बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत समेस्त मनशां बसत हे वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बाबार्थ सोगूळ परगटुया जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्याने येतलो बापा जेजूच्या मरण आसूं आनी पुन्हा जिवानपणो असो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सर्वणाची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका आदीन वचता आनी जेजूची कुणा रगत येवन तेला आमकां सुमेस्ता पवित्रत्म्य एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा के प्रतिमेचेर विस्तारलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या घेवन बापा पीठ पौल आमच्या गवळी बापान सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पण जीवनपण असो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्ट खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकवार मुरये देवाचे माये संगती भगेवन जुजेचो पती भगेवन दमदुतां भगेवन लॉरेस आमचो शारोती आनी सर्व काळी तुका मांडवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससना सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससना मोगाळ बावडीनो आज हांवें नित्य धर्म एक मान करून तिचे पेस्त आचरण करचे संदर्भी नित्य धर्माई जेजू लागीं मागोवन आमच्या जिवितांत कितें गरज आसा तें सकट फाव करून दी म्हणून सुम्यान शिकल्या उतरांनी सर्गेच्या बापाक आमी उलो मारया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सगा सदा तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आमकां दी आनी आमचे दिसलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां मुगोस आनी आमकां दाळणे पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें वरुशनत्रेक केलांक आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकातांतली वाटय सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या तरदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तूं जियेत राजवट चलयताय
सासनाच्या सासना सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोवे आसो एकवटो सोमाय मोगसो गुर्तू जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. मगाळ बावडीनो मरण पावल्ल्या चलयेक आपल्या दैवीक स्पर्शान जिवन केल्लो जेजू आमच्या काळजांत येता आनी आमकां तो स्पर्श दिता आनी आमच्या सरपिडेत आमकां गूण कर आमकां नवें जिवीत दिता. ह्या शिळेच्या जेवणाक आपयल्यांत आमी सर्व सुभागी. क्रिस्ताची कूड आनी रगत कसल्याच्या जिविताक सांबाळून मुगळ बावडीनो मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटिली जाल्या. कोविड नियमा वरवीं इगर्जेंत येवन मिसचें बलिदान भेटोवंक अवकाश नासलेल्या वेळार आत्मीक रितीन जेजूक सेवचें विधान आमी चलयता आसतना सादें जाल्यार आमी आसले कडेन दिमी घालया आनी आत्मीक रितीन जेजूक आमच्या काळजांत स्विकार करया. मुगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतान करोस आजार सायबूण हांव पात येता. हांव सर वस्तू प्रास तुजो मोग करता आनी तुका म्हज्या काळजांत घेवंक आशेता. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतान घेवंक आसाद्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पात येवन हांव तुका वेंगून धरता आनी हांव तुजे ती संपूर्ण एकवटीत जाता. जेजू तुजे तावन केदीगच हांवें वेगळाचार जावंक म्हाका सोडिनाका. हरगां जेजू, ओगळाप जेजू, सुती जेजू, महिमा जेजू. काळीज सोमिया तुवें तुजेच खातीर रचला. नाविशेर ताका, नाविशेर ताका किरीच तुजे शिवाय. नाविशेर ताका, नाविशेर ताका किरीच तुजे शिवाय. एक मेरूंक जशी उदकाक ताण येता तशीच हांव सोम्या तुका रावलेता. एक मेरूंक जशी उदकाक ताण येता तशीच हांव सोम्या तुका रावलेता. तुझ्या घरांत रावूंक आशेता आनंद तुजो भोगता. तुझ्या घरांत रावूंक आशेता आनंद तुजो भोगता. प्रार्थुया. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरोवं. हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासनाक बालतो तसलो फळ आमी काडूं हें आमी मागतां क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. सर्वेस्पर
तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो सर्व पदवेदार देव बाप देवपूत आणि देव पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू आमेन वसून याद क्रिस्तच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडता देवाचे व्हड उपकार आमच्या मोगाळ फिरगजगारांनो ह्या मिसाचें बलिदान तुमी घरास बसून डिवायन वर्ड टीव्हीचेर तशेंच विविध संपर्क माध्यमां मोगान पळयलें आज सद्या काळात 13वा आयतार आमी संभ्रमलो जेजून त्या जायराच्या दुवेक जिवंत केल्लें आनी रक्तस्रावाच्या पिडेस्त स्त्रियेक बरें केल्लें घडीत आमी नियाळ्ळें ह्याच जेजूचेर आमचो भवार्थ दवरया आमच्या पिडे शिडेतावणी ताच्या दैवीक सक्तेतावन मुक्ती जोडया आज लायक असो आयतार आमच्या फिरगेचें जायते लायक मुखेली आसात गोळी परिशदेचे संदे विविध संघ संस्थेचे सदे आनी ह्या वेळार जायते जण तांचे मुखेलपण तांणी दाखयतात वर्सां मदें जायते सेवा ते करतात देखून सर लायक मुखेल्यांक आमच्या फिरगेजींतल्यांक हांव बरें मागतां तुमचे पासत आमच्या मागण्याचो आदार तुमकां हांव बसयतां आमी आजून लॉकडावन पिरियडीर आसां घरास आमी आसां सडीत वेळ मागण्यांत करशिया देवाचें उतार वाचया देवाची दैवीक सकत आमचें तें वळोवन दी म्हणून आमी मागया आज नित्यादार सायबिणीचें फेस्त नित्यादार माई आमकां सकडा मोगाची तिजें नवें आमी करता वरी एका सनवरा नित्यादार माई आमचे पासत जेजू लागीं विनंती करून दी आनी सदांच आमकां जेजूची कृपा मागोवन धाडून दी म्हणून जावं दी आमचें मागणें भाऊ बहिणो आमी याजाक तुमचे खातीर सदां न्हीद मागता तुमी घरांत रावन विविध माध्यमां मोखान भक्तीपणां पळोवन मागोवन आसात सर्वेस्पो देव आमचें मागणें आयकून दी आमची काकुळट करून दी आमकां बेगीनच सुटका लाभून दी म्हूण निरंतर आमी सांगाता मागणें करया समेस्तांक बरो दीस आमी मागता देव तुमकां आशिर्वादांनी बरो सौम्या विचित्रा सगळ्या मोजा जिविता स्वामी तुझी दैविक उतरा नसतात सर्गाने संसारा मुजो जीव सौम्याची वडविकाता संतोष पावता दसणे म्हाका सुबारता वैभव ताचो प्रगट जाता मोगाळ पुत्रा सोवे Saloresa, amam sulit ke bagi